खुर्सायलेल्या जेजूक पळयवन तीन पंगडांच्यो तीन प्रतिक्रिया एकेच कुशीन आसात. ती तीन पावटी खुर्सायलेल्या जेजूक, देवाच्या क्रिस्ताक आनी रायाक आनी बाच्यावी हाडतल्याक हे पंगड उल्लेख करतात. लोकांचे मुखंड जेजूक केंडून हेरांक ताणें बचाव केलें. हो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं म्हणटात. शिपाई केळकुळां कर्ण, तूं जुदेवांचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर म्हणटात. उमकळायिल्लो एकलो अपराधी, तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाय आनी आमकांय बचाव कर म्हणटा. ताच्या माथ्या वयर बरोवन घाल्ली हो जुदेवांचो राय ही उतरां ह्या सर्व केण्ण्यांचे शिखर जातात. पूण खुर्सायलेल्या क्रिस्ताक केणतेल्यांची उतरां केळकुळां तरी ती खरींच आसात म्हणून तेच नेनांत. पूण सुवार्थेक लागचिल्ल्यान गुमान दिवन खुर्सा पर्यंत जेजूचो पाटलाव केल्ली जेजू देवाचो क्रिस्त म्हणून स्पश्ट जाणांत. लुकाचे सुवार्थेंतलो बाच्यावेचो प्रमुख विशय जाकरी, सिमियाव, आन्ना, जाकेव हांचे संबंधी उतरांनी व्यक्त जाल्लो तो आज खुर्सार चड बळान व्यक्त जालो. खुर्सार सुवार्ता जेजूचे निरापराधपणी खचित जायशें करता. शतपती ते आनिकी स्पश्ट करून उच्चारतलो. केळकुळ्यांक ताळ पडचे परींच एका चोराच्या तोंडांतल्यान जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर म्हणल्या उतरांनी जेजूचें रायपण प्रगट जालें. हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय ह्या उतरांनी एका चोराक सुवार्थेंत पयले पावटी वैकुंठ म्हणलें उतर लागू जालें. जेजूची राजपदवी बाच्यावी हाडच्यांत वा पातक्यांक वैकुंठ हाडच्यांत आटापल्या म्हणलें धड जालें. शुभ वार्ता.